मोगा खातीर हांवें कितें करचें तेंच म्हाका समजना. होय अशें आमचो दोगांयचो जोड एक्झॅक्ट पूण गांव मात वेगळी आसा. तूं गोंयकार आनी हांव बेळगांवकार मुळचे कर्नाटकान. म्हज्या डॅडीची म्हाका खूब पिराय दिसता. कित्याक हांव तुज्या मोगान पळोवप पासून तो म्हाका बोलतेच नदरेन पळयता. देखून न्ही तो तुजो डॅडी म्हणटो आपल्या भुरग्याचे बरें तेच चिंतलोच न्ही. जाल्यार तुजी गोडची ती म्हाका खंयचे नदरेन पळयतली. हांव गाटी म्हणून न्हय. न्ही तूं गोंयचे भायले म्हणटो गाटी जालेंच न्ही आनी अशें म्हटल्यार तुका राग येता. कशें न्ही देवान आमकां सगळ्याक एक सारकी रुचल्यात आनी आपल्या सारके मोगाचें काळीज दिलां. देखूनच आमी एकामेकाचो खूब भोग करतात. आनी आमकां कोणाच्यानूच दोशी करूंक जावचें ना. खरेंच
आमची स्विनी ताची जीव घालता जाल्यार तुका कित्याक घालताय कित्याक म्हाका कशी रावता ताच्या लागीं इश्टा जाय करो जाल्यार हांव तूंय मोगान आसा जाल्यार तूं स्विनीक सांगून म्हाका कित्याक सांगोलें ठीक आहे राजेश म्हाका मेळलो तो म्हाका सांगतालो तूं आपल्याक मेळूंकच ना होय देखून आतां ताका मेळूं जायना होय जाल्यार बरें जालें ना जाल्यार म्हजो जीव सारकोच खातलो आसलो देवी ते ताचो मोग करता तूं ताका मोबायल पडूंक शिकयता तें तुका नाका आगो तें ताच्या लागीं चावार जालें जाल्यार ताका कितलो फायदो आसा तेच्या तूं हे बरेंचें दोन आमचें जातलें 1 रुपया फारीक करूंक पडना आमकां आनी तुवें नाका गोंयकार जावंक सोदता न्हय एक वर सोडला म्हणून 8 वर जावंक सोदिनाका हे तुजे हात पांय म्हणून तुका हांव घरांत बसयतलो निकिता तूं राजेशाचो मोगान आसा हें ताका कांयच फायदो पूण तो आमचो मोगान कित्याक काडयता हेंच म्हाका खबर म्हणून निकिता तूं आतां डॅडीक सांगतलें न्हय की तूं राजेशाक मेळून आयला म्हणून स्विनी हांवें डॅडीक फोट मारल्या फोट खंय स्विनी हांवें सगळ्या वचूंक ना पूण डॅडीक गमलें जाल्यार डॅडीक गमल्यार तें हांव कोणें केलां बिजनेस पण चलली एक म्हणून बिजनेस बरे भाशेन चलला सगळी सायडीनी लॉस सारको हे लॉकडावन मरे सारकेच त्रास सांगले म्हाका कितें म्हूण करपाचें तेका लागून हांवें आतां न्यू बिजनेस कमेंस केला मुगे न्यू बिजनेस म्हणल्यार सोयरीक करपाचें आकवार केळो आकवार चड दिवपाचें आनी आकवार चेडो आकवार फेड दिवपाचो आतां हें आमल्या जायतल्यान म्हाका सांगिलां आकवार चेडो आनी आकवार चेडो आहाय म्हूण तेका लागून हांव ह्या कामां भितर चल्लां आतां कोणूय मेळटा तेंची सोपत्या दसता आनी फेरी करून रोखडी काजार करून उडयता आतां कोणूय येता जाल्यार पळयता कोणूय येयनाय बरें कितें करपाचें तूं केसा ओय एक सांगू कितें आहे बाबा आवय बाबा हांवें दुधा धंदो बंद केलो कळ्ळें तुका ओय गायो सगळी स्ट्रायकाचेर गेलो हाय ओय ओय कितें जाणटू हे लॉकडावना मरे तांकां चोरो हापावंक मेळो ना कळ्ळें तुका त्यो भितरू आसल्यो गाय म्हणूंक लागले आनी तूं तिनाय म्हूण तेका लागून हांवें दुधा धंदो बंद केलो आतां हे न्यू बिजनेस कमेंस केला लेडी आनी धंदो करपा उरले रे उरला अरे एकू मी कसली स्ट्रायकाचेर गेलो हय कमी कित्याक जाणटू
कमी आहे कमी आहे काय ते लॉकडाऊन आणि कमी आता ताटी दिपा बंद केले त्याला लागून ते ऑलरेडी काय बनगड्या पडणार मडक्या खबर कळलं अरे मडक्याच्या सगळ्या वाजता पळवत आहे आणि त्याला लागून बनगड नाकाय मूड आणि आता न्यू बिझनेस कमेस केला मुख्य बिझनेस म्हणल्यावर आकवा चेडवा 1000 करपाची आणि आकवा चेड्याचे 1000 करपाची कळका म्हणजे हांव सैरी कर होय 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 आणि केला का काजर होय होय ते होबरा लोकांना सांगता याचं होबरी सांगा पाठ का जायचं नाही सैरीचं पाहाय ना तोय आपण काय की त्याचं भांगडी बघा आमचं नका कळतं ते आमल्या ते पिस्कावले रोजी 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 होय मोडियालेशी ते तुम्हाला आई सैरी केल्या होय होय ते डेंजर मूळ झाड काय नो ते सैरी केले नो होय आता ते येईल नो रोकडा तुम्ही मरे मसाला वापरतो त्याचा मसाला आपण सांगू काही आता येईल नो आणि त्याचा ते चेड्यावर किती सांगितले तुम्ही याच्या डोकरात कोण सांगता ते होय पण होय आम्ही त्याचे करपा जाय पण तुझ्या पाया तारू अंकल कोण अंकल हा रे ना कोण अंकल गो अंकल इतू पन्या भुरग्याचो अंकल म्हणटा किती काय नाही सांग रे अंकल दिसता जाण कुठले सांगता का सांग अंकल म्हणा ग फिलिंग जात ग तू काय येतो त्याला अगो ऐशी देशी किती सोदिता అవును गो आणि तू काय भाषा कुसाल दिसणार ग कुसाल ना ग कुसाला आणि एका दपा फूड चलवते त्याला किती हा ग मुको एसो प्यादा दोस्ता आणि सांग रे त्याला सांग रे किती ग असं रगडी दिसती पाठाय ग असं रगडी दिसती पाठाय किती ग तू किती हवा सांगत ग तू होय होय ना ये तू काय म्हणतो सोबत त्याला पहिला त्या सोला सारखं घरे घरे आणि किती गो सगळ्याला बांधलं यादव बांधलं ते बांधले आमको त्यांना घरात ना चारी साडी नेसती आणि सांग रे त्याला सांग रे
खूप वेळा कितले ए घरवर राहता की झाडा म्हणा राहता ग ए झाडा म्हणा राहता आणि इतक्यानं त्याचा येतो गाडी हा अरे सांग रे त्याला सांग रे पहिला गाडे आता रेस्टॉरंट खबर राहत का करायचे मला अशी न्यूज सगळ्या जनरेशन चेंज झाला पहिला गाड्याच्या होता तुझ्या नशिबात पहिला गाड्याचे असं मिळालं आणि इतक्यानं तर इतकं पुरकू पावरासारखा देणे आणि सांगे देवा फिरकन बोलावलं पटका स्वार मुठायचा खेळणं पुन्हा काही दळण सरे खेळणं होय अरे सांग का सांग रे राजेश्वर आमचं गावचं एक ओळख पाडतात आमच्या गावात आता ओळख बोगला असतात एक व्हायचं बायला गावाने वचून गोळ्या नेऊन बोगळं बांधतात राजेशान कर्नाटकांना नेऊन गोळ्यान बोगळं बांधतात तिकडूनच तो मला खूप आवडतात निकिता जरी तो तू त्याच्याला एखाद्या झाल्या जाल्यार या घरात शिराणी जाते आणि के हे गोंयकार जावंक सोदता न्हय पांचशे जातले तिकडे हांव तुका जे कितें सांगता न्हय तेच तुवें आयकूंक जाय तू सांगता तशें करूं हांव पळयना कितें हांव राजा गांवांत कांच जावचें ना राजेश्वर लायक आसा जावचें ना आनी कित्याक पळय गे सदांच मजा आसलें तें कशें कित्याक काडयता आमी गोंयांत रावंक सोदता आयज आमची मामी आमी सांगाता आशिल्ली आसली पूण तुका लागून आमच्या गांवांत आसा आपण का हा शिकायला कारण 3 महिने म्हाका जेली बसवला न्हय अजूनय उगडास आसा म्हाका एक फावट ते म्हज्या हातान मेवले जाल्यार 3 फूट हांव करिना जाल्यार हांवच नव्हता निकिता पळयला न्ही ताची हेच कोणी घेवन म्हाका ताची खूब भिरांत ताणें आमची मम्मी खूब सतायली तूं भियेनाका आमी ताका भियेतात न्हू तूं आमकां चड भियेता तू भियेनाका हांव आतां सांगता
घालते एक दिसकून घराको मुख्य नेडो मग देव जाणं आणि आज पूर्ण घराको असं झालं अजून गाजरा पावन झाल्याचं आज हे निघे सारखी काटा सारखी तू आला घेणे मारे तू उपकार केला आणि तुझ्या उपकार राहतो म्हणून हा कोणागे त्याला उपकार ₹500 आहे मग घराको आडून पावायला म्हण आई बुद्धी बाल दिवपाचे आणि वड्या पडपाचे अशी मग घरा काढून पाहू पाहिजे आणि स्वरात राहपाचे न्हू बरं गेलं बरं गेले आज मरे तुका सांगता आज मरे सारखं हॅपी आज मरे गेली त्या जन्मस्थळी अरे तू समजून आला आयची दिसता मरे काढलो आणि अरे जेव पा तू गिचा बिला कळलं का आमल्या आवाज मरे आणि बाराच्या वासाने 4 बियर आणि 2 तांदुरी घेऊन येऊ रगडा घेऊन पैसे रे आता तर ₹500 दिले ना ट्रान्सपोर्ट रे तो मागी मोटरसायकली गाडी मान गेलेला मागी रिक्षाचे गाण गेलेला मागी ट्रान्सपोर्ट म्हणजे रे तू मरे मग नाडू गेला कळलं का त्यामुळे गेले राजी मी हॅपी सॉरी सांगेला त्याने मुगा बस आत घाल ₹500 कटकटीत मोडायला गोळ्या घात मान दगडा
Roti, Jabra Vara, Ela Munsha, Jena Son, Datago, Jena Snagataga. It was, and it took Rana Biryani Keva, Tigenio. So, Jane is a portable. Adam Biryani Kela, Amka Kelago, Purto, Jabra Vara, Yellow, Jane is a portable Jania, Genia. Esto es Rana Biryani, Hain Moria, Saita. Tu soy tu mara, tu abad chala, tu boss. Boss re. Ito balbas mare, ito balbas khate. Sakal boss khate. Ito mar ke chupa gel mare. Ite boss mare. Kiti chaite re. Inko baha. Daina dala bujibar kita re. Tanya ka sayo patunu. Oi matalo. Boss pegin. Boss muna. I was the boss. Market boss. Boss pegin boss. Okay. Roti minta. Biryani ha biryani. Ita arane boss bana ne ko gana la re. Aka itu biryani ha biryani ha. Tuan masa kamu dah buat kerja bagus. Itu biryani ha ko. Re tu ha donda to le. Atang garam ko naya bitor to. लेकिन मुझे चार क्यों हाँ कैसा ले वो भी हमारे पीछे भूखा डरा कोई सोना न देखो इतना भी नहीं है अरे क्या दिखने दो की अरे कैसे बात है पर मुझे जे एक जानो मुझे जिसकी कोना दो पंद्रह का था बड़ा मुझे हाँ ये नहीं चाहिए हाँ भाई मैं हटा दे दोनों तो ले बड़े स्टाइल में रहते हैं जो पाचे अरे किधर ले ना अरे क्या बोला नहीं अरे क्या बता मुझे गाड़ी जाले ए रजी इतना सुनो आणि स्पीड गेला स्पीड अच्छा आंदे मुझे ना अरे देंगे तो चल ए मां स्पीड में मारू सकते हैं अरे कसो स्पीड नो पाते मैं बड़ा स्पीड में टच चला होई ना बस रजी यागा एनो begin स्पीड क्या है कितना आवाज है उठा जाने का बोल कोना जगह इस फ्रेंड है को अरे हां इतना डाला ना दे कितना टाइम है तू इतु काय ना तू अरे हां कितना स्प्राइट हां पी अब इतु काय ना अरे हां स्प्राइट और माथे में दिखना तो नहीं अरे देखिए जाता है पर मुंचा के जाने नो मुंचा जिसकी कोना दो कौन को क्या हमारे हां करो मुंचा पी तू देखो तू नहीं जानी उनसे खबर को चलने मजा है तो चले जेना है लो नहीं तो थैंक यू तुमका आओ क्या अरे चल कितने देना जेलो है लो जाने अब जेलो है तो कुछ कौन निकाला अब पैसे के बता आगे कोई से बता एक साथ से हुआ डाला ना कोई कौन नहीं देता अब तुम गए की बैंक के नोट में माटी के लाने करते Very anniversary mono. Aduh kita udah selesai mulai kerja. Salah suara satu berada. Iya cuma barangnya aja ini.
Nikita. I saw the actually hava येतो. अपून डेरी कॉमलेट झाल्या. डेरी कॉमलेट? होय. हीच म्हाका बिरान दिसता. आमका गोंयचे सूख मेळनात. पूण ह्या घरान डेरीचे सूख ना. आमच्या गावात पुढच्या मनीस वळखना. पूण हांगा देवसारखीच मनशां आसा. चड करून आमकां प्रिती. हांगाचो लोक आमच्या लोकांक गाठीन म्हणटात आनी आमच्या लोकांनी तें गाठेपण मागून घेतला. कित्याक आमच्या लोकांक त्या गोंयकारा सारकें जिवूंक वागूंक घडना आनी हे सारको आमचो डेरी. होय, आयच्या डेरीक लागून आयज आमची मामा आमकां सोडून आमच्या गांवांत आसा. निकिता, म्हाका म्हज्या डेरीची खूब भिरांत दिसता. कित्याक आयलेल्या दिसा तो म्हज्या मनाची खबर. आमच्या मनात सगळं देवाच्या हातांत आसा. कशी आसा तेन्ना आमकां कळटलो. कोण पयलीं कोण दुसरें तें कोणाकूच खबर आसना. होय, सारकें तुजें. आतां बाय सरला. खबर आसा हांवें खबर घेतला. ओके बाय बाय. तुमकां चड मोस्ती मारल्या रे. हांवें तुका गोंयांत दवरलो. डेडी कितें जाला? कितें जाला मजा लागीं विचारता. तुजे न्हवरे कितें जाले तूं? न्हवरे? पूण हांवें तो रेटल्याचो खूब केला. कित्याक खंय आसा? ते भायर सरला. भायर सरलें? बरें जालें. आयज हांव म्हजें चिंतलेलें काम पुरें करतलो. श्रेणी श्रेणी आयज हांव कितें करता तें तुजें आनी म्हजेंच मतें उलोवप. कितें डेडी? कोण येता तो? जरी तर ह्या वेळार तूं म्हजें उतर आयकना जाल्यार हांव फुडाराक तुका केन्नाच शेत दिवचो ना. आपले दुवटाय आपले पाप हांव म्हजो जीव सोंपयतली. फुडाराचे पाप करून तुका केन्नाच दिवचो ना. तशें म्हणू नाका. एकूच तुवें म्हाका घास मारलो. हांव तुका दवरचो ना. गाड्यान हांव तुजो जीव घेतलो. Ini
हांवें सोडून तूक म्हजी फारी कोसली खुंयच्यान काळजाची गाठ तुटली सपनां सगळीं सोंपली दारून दारून कोणी उगडा तुझो वेसना मोगाच्या मोज्याची तू म्हाका पटयताय विश्वासाय एकूच फावटी म्हज्या बेगेनी आनी म्हाका खुशाल कर एकूच फावटी म्हज्या कोमानी म्हाका सागती कर इतले दीस जाले हांव तुका सतत न्ही तुजें म्हाका कितें हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुज्या सांगत हांवें तुजो खूब मोग केला तिणी पूण म्हाका सोडून कितें गेलें आमचे मध्ये या मोठ्या नशिबान हांव पयलें ना तिणी ना तूं जावन आसलें मोठ्या मोगाचें पयलें तुज्या बरोबर म्हजें संवसारान जग सारकें ना आता जाणून कसलो फायदो आसा तुज्या सुनीच्या संवसारांतले सोंपले म्हजे स्किनी मोठ्यात ताका ताकाचा हांव जाणा राजेश म्हजे सुनी सोबून तुजो याद आसा म्हणून म्हजो पूण म्हजो आसता सुनीक ताच्या बापायन सोपयला आनी खबर ही खबर सगळ्याक गांवांत आसा कित्याक पिठारात जिवाची आस आसली आनी ताका तुरीचो फकत लिखिताक लागून आनी पण आतां तूं बरे भाशेन घरा वच हे पळय पिसो कसो भोंवनाकाय पिसो वय वय तो पिसो जाला पिसो बरी कशें पळय दुसऱ्या म्हाका पिसो जालो सामको उगडास आसा तो उगडास आसा एका दिसाक तुवें म्हाका चॅलेंजीक हारायलो तेन्ना तूं व्हडल्यान हांसतालो काय आनी तेन्ना हांव रडटालो तूं हारोंक ना राजेश म्हज्यो पिनी म्हज्या ताका ताकाचा कोण राजेश म्हज्या पिनी म्हाका पळयता म्हज्या पिनी म्हाका पळयता तुका पळयता तुजो वायट स्वभाव आजून तसोच आसा पूण म्हजो येतले अजूनय म्हजो खूब मोठो तूं कोण तूं सुनी खंय आसा तूं राजेश हांव हांगा आसा राजेश हांव तुका सांगता म्हज्या एसलेनाची आनी म्हज्या आईची पोकळां ताची चावळी पासून पळोवंक चिटी नाका तुका संवसारांत रावंक जाय जाल्यार हांवें सांगलां तें गोठ मोठी तूं चल हांगा चल
ना होतो ना बरी काला करून पयलो इनाम घेता तशी तू म्हजी भय केन्नाच फाटी उठची हांव आशेन रावता तू केन्नाच हारची ना पूण तू सदांच जिखतलें